नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रमाणकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर। दिवचले शाळांनी 9वेच्या उर्दू प्रश्नपत्रिकेत घोळ, प्रश्नपत्रिके सयत उत्तर पत्रिकेचो आस्पाव, गोवा बोर्डाची घाळपणां उक्ताडार। खासगी विद्यापीठा आड थियेचे लोक देंवले रस्त्यार, कम्युनिदादीन दिल्ली जमीन घेवची परत, लीज एग्रीमेंटूय घेवचे फाटीं, थळाव्या लोकांची मागणी। सांताक्रूज एमआरएफ शेडी भायर कोयराच्यो राशी, कोयराक लागून आशी कुशीकच्या लोकांक त्रास, एमआरएफ शेड दुसरे कडेन व्हरपाची थळाव्या लोकांची मागणी। मंत्र्यांच्या नावाचो गैरवापर करून लोकांक फटोवपाचो प्रकार उक्ताडार, मंत्री रवी नायक, माविन गुदिनो तशेंच आमदार जीत आरोलकर आणि निलेश काब्रालाच्या नांवान लोकांक व्हॉट्सएपाचेर धाडल्यो मॅसेजी। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल करा सुजतच्या आणि उपरांतूच हाडात नर्सिंग कॉलेज, सांगता फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय। आखे मडगांवां पिस्तॉल दाखोवन धमकोवपाच्या प्रकरणात वेगळे मोडण, अपहरणाचो आशिल्लो उद्देश, सुत्रांची म्हायती, तिगाय दुबावीत फरार, अपहरणाचो डाव फसलो। आणि आता खबरो विस्तारांत। इयत्ता 9वेच्या उर्दू विशयाच्या प्रश्नपत्रिकेत गोवा बोर्डान घोळ घातिल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला। पयल्या सत्र परीक्षेच्या उर्दू विशयाच्या प्रश्नपत्रिके सयत उत्तर पत्रिकाय जोडून आशिल्ल्याचो दिवचलच्या 2 शाळांनी नजरेक आयला। मात विद्यार्थ्यांच्या हातात प्रश्नपत्रिका पडचे पयलींच शाळेच्या शिक्षकांनी उत्तर पत्रिका काढली। बिरेस्तारा दिवचलच्या 2 शाळांनी उर्दू विशयाचे प्रश्नपत्रिकेचो घोळ जालो। इयत्ता 9वेच्या उर्दू विशयाचे प्रश्नपत्रिके वांगडा उत्तर पत्रिकाय जोडून आशिल्ली, देखून गोवा बोर्डान हे प्रश्नपत्रिके संबंधी घोळ घातिल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला। इयत्ता 9वे खातीर आता गोवा बोर्डा वतीन परीक्षेचे पेपर काडटात। एक सरकारी आणि एक खाजगी मेळून दिवचल शारांतल्या 2 शाळांनी उर्दू विशय शिकयतात। आयज सकाळी 9 वरांचेर जेन्ना परीक्षा सुरू जावपाची वेळ आयली तेन्ना परीक्षा हॉलांत शिक्षकांनी गोवा बोर्डान धाडिल्ली इयत्ता 9वेच्या प्रश्नपत्रिकांची बंडलां फोडली। तेन्ना त्या बंडलांनी आशिल्ल्या प्रश्नपत्रिकांक जोडून की आन्सर पेपर म्हळ्यार उत्तर पत्रिका आशिल्ल्याचे कांय शिक्षकांच्या नदरेक आयले। बेगोबेग ह्या शिक्षकांनी धांवपळ करून एकमेकांक सांगून उर्दू विशयाच्या प्रश्नपत्रिकेक जोडून आशिल्ली उत्तर पत्रिका काडली आणि ताचे उपरांत ह्यो प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांच्या हातात दिले। ही गजाल खरी आसा, हो प्रकार खरो आसा, मात ह्या विशीं उलोवपाक शिक्षकांनी न्हयकार दिलो। ह्या प्रकाराक लागून गोवा बोर्डाची घाळपणां उक्ताडार आयल्या। 9वेच्या उर्दू विशयाचे प्रश्नपत्रिके वांगडा उत्तर पत्रिकाय पावपाची चूक गोवा बोर्डाची। ही चूक आपूण मान्य करता अशें गोवा बोर्डाचो अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांणी सांगले। तशेंच ह्या संबंधी आमी चौकशी करतले अशें भागीरथ शेटये हांचें म्हणणें। सकाळी आयज 9वीची एग्जाम चालू आसा, एनईपीची फर्स्ट एग्जाम ही, आणि आयज सकाळी जेन्ना एका विशयाचो पेपर दिलो, उर्दू विशयाचो जेन्ना पेपर दिलो गेलो तेन्ना क्वेश्चन शिटा वांगडा आन्सर शिटूय दिली असो एक मातसो बोळ सकाळी जाला। सो तेचेर तुमी कितें सांगू शकता? कितें तुमच्या पर्यंत हे पावल्या गजाल, कितें एन्क्वायरी तुमी करतले, कितें करतले? एक हांवें रिपोर्ट घेतलो न्ही, त्या प्रमाणे जेणे पेपर सेट केल्लो पळय त्यांनी ताका आन्सर की अटॅच केल्ली। ओके। आणि हे सगळें इन हावस जालें, कित्याक उर्दू भुरगे बसले ते कमी बसले, म्हणजे 300 350। ओके। भायर काय वचूंक ना। ओके। प्रिंट करता आसतना ती आन्सर की ताच्या बरोबर गेली। हांव मान्य करता ती चूक आमची आसली अशी, पण ती आन्सर की जनरली आमी कितें करता की आन्सर की जी आसा पळय ती सदांच वेगळ्या एनवलपात आसता आणि क्वेश्चन पेपर हो वेगळ्या एनवलपात आसता। ओके। एक नंबर 2 कितें आसता, आता हे जे आन्सर की आसता न्ही, एकदा पेपर जाल्या उपरांत दुसरे दीस स्क्रुटनी कमिटी म्हणून बसता।
ओके आणि स्क्रुटनी कमिटीचें काम कितें आसता की सगळे जे क्वेश्चन्स आसात न्ही ओके ते विदीन द सिलेबस आसात काय कितें. आतां हांगा मल्टिपल चॉयस क्वेश्चन्स आसतात म्हणजे मल्टिपल चॉयस क्वेश्चनाक एकच आन्सर बरोबर आसा काय 2-3 आन्सरां बरोबर आसा काय बरोबर तो क्वेश्चनच रॉंग आसा. ओके ती सगळी शहानिशानी ती स्क्रुटनी कमिटी करता. ओके म्हणून दुसरे दीस ती स्क्रुटनी कमिटी तयार करता आन्सर की आणि ती टॅली करता जी जी पेपर सेटरान दिल्ली आसा ती. ओके ओके तर थोडीशी हे जाल्या ना म्हणना पण हो असो एकंदर हो सगळो प्रकार हो आसता. पेपर सेट केल्या उपरांत तेणी क्वेश्चन पेपर एका एनवलपात घालूंक जाय आणि तेजेर बरोवंक जाय जे जनरली जाता. ह्या बाबतीत तशें जावंक ना. ह्या ओके बाबतीत ताणें क्वेश्चन पेपर एकठांय घातला आणि आन्सर की तेच्या बरोबर अटॅचच केली तिथं. तर ताची एक चौकशी जातली आणि तशें कित्याक केलें काय इन्फॉर्मेशन म्हाका मेळ्ळा न्ही ते जेन्ना कळ्ळें पळय की बाबा ताका आन्सर की अटॅच आसा म्हणून तेन्ना ती लास्ट पेज आसा आन्सर कीची ती काडली आणि भुरग्यांपर्यंत क्वेश्चन पेपरच गेला अशें इन्फॉर्मेशन आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मंत्र्यांच्या नावाचो गैरवापर करून लोकांक फटोवपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. शेतकी मंत्री रवी नायक, येरादारी मंत्री माविन गुदिनो, मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर आणि निलेश काब्राल हांच्या नांवान लोकांक टोपी घातिल्ल्याचे प्रकार फुडें आयल्यात. हालीं मंत्र्यांच्या नांवांचो आदार घेवन लोकांक फटोवपाचे प्रकार खूब जाल्लेले आसा. हालींच मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्यांनी सांगलें की जेंच्यांनी आपल्या वांगडा फोटो काडला त्यांनी तेचो मिसयूज करचो न्हय किंवा आपल्या वांगडा काडलेलो फोटो दाखोवन जर कोण तुमचे कडेन पयशे मागता किंवा आनी कितें करता ताका बळी पडचे न्हय अशें खुद्द मुखेलमंत्र्यान सुद्दां स्टेटमेंट केल्लेलें आसा. आतां आनी एक प्रकार उगडकीस येयला ते म्हणल्यार शेतकी मंत्री रवी नाईक, वाहतूक मंत्री माविन गुदिनो, पेडणेचो आमदार जीत आरोलकर आणि निलेश काब्राल हांची नांवां घेवन लोकांक कडसून पयशे उखळप किंवा लोकांक कडसून लोकांक फटोवप हे प्रकार उगडकीस येता. सो अशा प्रकारांक बळी पडचे न्हय, अशा प्रकारांक तांणी गोंयकारांनी बळी पडचे न्हय, अशा लोकांचेर विश्वासूच दवरचो न्हय अशीच एक मेसेज हांगा हांच्या कडसून येयलेली आसा. आणि अशा प्रकारच्यो घडणुकांक आमकां घेवन येता ते पळयत रावप घेवन येता. घातक UCAVच्या बाबतीत एक महत्वाची अपडेट आयल्या. ह्या UCAVचे एक फुल स्केल मॉडेल तयार करप सुरू आसा आणि महत्वाची गजाल म्हटल्यार पयल्या प्रोटोटायपाचें फॅब्रिकेशन चालू आसा. थारायल्ल्या वेळ मर्यादे प्रमाण 2025 घातक UCAVची पयली टेस्ट फ्लायट जावं येता. UCAV भारता खातीर खूप महत्वाचो आसा. स्टेल्थ तंत्रज्ञाना सयत हो UCAV भारताक दुश्मन देशांचेर हल्लो करपाची क्षमता दितलो. स्टेल्थ तंत्रज्ञानाचो वापर करून दुश्मन देशाच्या हवाई हद्दीत वचून बॉम्बिंग करून परत येवपाची क्षमता ह्या UCAV कडेन आसा. MMRCA प्रोग्राम सुरू करतना भारताचो एक उद्देश आशिल्लो. तो म्हळ्यार एक अशें फायटर जेट एक्वायर करप जे दुश्मन देशाच्या हवाई हद्दीत वचून अटॅक करून परते येतले. हो प्रोग्राम अजूनही थंयच आसा. पूण घातक UCAV तयार जालो जाल्यार हो ड्रोन भारताची ही कमी पुराय करतलो. गोमंतक टीव्ही खातीर सुशांत गावस. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत आदी बऱ्यो साधन सुविधा दियात आणि उपरांतूच नर्सिंग कॉलेज स्थापन करपाचो विचार करात म्हणून फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय उलयले. एके वटेन मुख्यमंत्री सांगता नवी मेडिकल कॉलेज येतली जाल्यार दुसरे वटेन भलायकी मंत्री सांगता नर्सिंग कॉलेज. देखून मुख्यमंत्री आणि भलायकी मंत्र्यान हे विशीं बसका घेतल्या उपरांतूच घोशणा करची अशें आमदार विजय सरदेसायाचें म्हणणें.
हेल्थ मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केला साऊथ गोवा नर्सिंग कॉलेज गव्हर्मेंट रन नर्सिंग कॉलेज काडपाचें 2 वर्सां भितर ना हेल्थ मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्र्यान बरें हांगा येवन हें करपा जाय, योग करपा जाय, मेडिटेशन करूंक जाय. कित्याक मुखेलमंत्री एक उलयता, मुखेलमंत्री सांगतालो की नवें मेडिकल कॉलेज येता म्हणून अनाउन्समेंट जालो, तुमी सगळ्यांनी आयकलां. हेल्थ मिनिस्टर नर्सिंग कॉलेज म्हणटा आनी कोण आनी कितें सांगता कितें. सो तांणी म्हाका दिसता उलोवचे पयलीं दोगांय भितर बसून डिसायड करूंक जाय आनी फायनली अनाउन्समेंट करूंक जाय. आयच्या दिसा जे भशेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चलता ते इज नॉट, वी आर नॉट एट ऑल हॅपी विथ इट. आमी कोर्टान वचून स्टाफ बरो आहा, तो बोरकार आसा बरें, पूण लोकांक न्याय मेळटा अशें आमी म्हणूंक शकना. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अजून मेरेन मातशें तरी म्हणलें जाल्यार कोमानूच आहा. सो फर्स्ट फंक्शन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सारकें जावपाक जाय. सांखळेच्या मल्टीपर्पज हॉलाची सध्या सामकी अवतिकाय जाल्या. मुळाव्यो साधन सुविधा नाशिल्ल्यान हांगासर येवपी लोकांची गैरसोय जाला. ह्या विशीं सांखळे काँग्रेस गटान मुख्यमंत्री तशेंच संबंधीत अधिकाऱ्या कडेन निवेदन लेगीत सादर केल्लें, पूण आजून हाची कोणेच दखल घेतिल्ली ना. बेगोबेग ह्या विशयांत लक्ष घालून ह्या हॉलाचें नूतनीकरण करचें अशी मागणी सांखळे गट काँग्रेसीचे अध्यक्ष मंगलदास नायकान केला. आज सांखळी ब्लॉक काँग्रेस मार्फत आज ही प्रेस घेवचेलें कारण की हो जो प्रोजेक्ट जो स्विमींग पूल आणि सांखळे मल्टीपर्पज हॉल हो काँग्रेसीच्या टायमार काँग्रेसीन हाडलेलो लोकां खातीर एक फुकट सुविधा दवरलेली काँग्रेसीन. माननीय माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग रावजी राणेन हो प्रोजेक्ट हाडलेलो लोकांचे फुडली हें दृश्टीकोन पळोवन हो एक लोकां खातीर हें हाडलेलो. पूण आयज हेजी हालत पळयशात जाल्यार सामकी बिकट जाल्या. हो जो उडन बोट घातला तो सगळ्या चार वाटेन फुटला. लोकांक पयशी जाल्यार हेजी हांगाची सारकी सुविधा ना. उदकाचो जो कुलर हाडला तो चलना, वॉशरूम धडना. दुसरी गजाल तेवटेन जो जिम दिला तो जिमाचें एकू मशीन धड चलना. आतां ट्रेडमिल म्हणल्यार जवळपास 1 वर्स जालें. ह्या स्विमींग पुला खातीर आनी जिमा खातीर जवळपास काँग्रेसीन 4 फावटी रिप्रेझेंटेशनां दिली. 2013 पासून आमी हे रिप्रेझेंटेशनां दीत आहा की स्विमींग पुलाचे सिलींग पडले, स्विमींग पूल रिपेर करना. आयचे तारीख पर्यंत कांयच जायना. कुडचिरे वाठारांत जावपी कोयराचो प्रकल्प निमणे कडेन रद्द जालो. कुडचिरेंतल्या लोकांच्या भावनेचो आदर करून नियोजीत प्रकल्प रद्द करतले अशें उतर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिलां, म्हणून बुधवारा आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें ही म्हायती दिवन आपुणूय लोकां वांगडा आसा अशें स्पश्ट केलें. कुडचिरे गावातल्या 12 देवस्थान वाठारात सरकाराच्या कोयर व्यवस्थापन महामंडळा वतीन प्रकल्प सुरू करपाचो आसलो. कन्स्ट्रक्शन आनी डेब्रीज प्रकल्प उबारतले असो दावो सरकारान केल्लो. जाल्यार सरकार गावात कोयर प्रकल्प हाडटा असो आरोप लोकांनी केलो. गावात कोयर प्रकल्प आमकां नाका असो खर विरोधय लोकांनी केलो. हेच फाटभुंयेर कुडचिरे पंचायत मंडळ आनी लोकांचे हजेरेंत बुधवारा आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी पत्रकार परिशद घेतली. लोकांक नाका जाल्यार नियोजीत प्रकल्प रद्द करपाची तयारी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दाखयल्या अशें प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलें. ह्या गावात हो प्रकल्प उबो जावपाचो आसा तेन्ना पासून आमची प्रतिक्रिया आसली ती आमी सरकारपर्यंत मांडीत आसले. आनी आयज जेन्ना ह्या जागेन जेन्ना सर्वेक्षण केलें, सरकारान जी जमीन हस्तगत केल्ली आसा ही जमीन जेन्ना भूसंपादन करपाक लागून आनी तेजे सर्वे करपाक लागून जेन्ना येयले सरकारी मनीस येयले तेन्ना जो विरोध जालो आनी त्या पार्श्वभुमीचेर आयज सगळ्या ग्रामस्थांचे जे विचार आसा हे सगळे ग्रामस्थांचे विचार आमी कन्सिडर करून आमी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे कडेन वचून तेंचे कडेन सलाह मसलत करून ते विचार तांकां सांगलेले आसा. आनी लोक भावनेच्या आदाराचेर हो प्रकल्प आमी रद्द करचो, हांगाचो कायमचो रद्द करचो अशें आमी सरकाराक विनंती केल्ली. संदर्भान 21 ऑक्टोबर सोमारा आमची बैठक मुख्यमंत्र्या कडेन जाली आनी मुख्यमंत्र्यान ह्या संदर्भात लोकांक जर ह्या विशयाचेर जर विरोध आसा जाल्यार हो प्रकल्प आमी हांगासून कायमचे काडपाचो आपूण तेंच्यांनी आस्वासन म्हाका दिल्लें आसा. ह्या संदर्भान हांव लोकां कडेन मागता, लोकांनी सामाजीक बांदिलकी जी आसा
ती व्यवस्थीत दवरून गांवांत शांतता दवरची आनी कोणीच कितें वायट विचार करचे न्हू. सगळे संघटीत रावन सरकारा कडसून हें काम करून घेवपाक लागून हांव आवाहन करतां. दुसरे वटेन हे विशीं आमदार आपल्याकडे उलयला अशें कुडचिरे प्रकल्पाविशीं विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयले. पळया. मयाच्या आमदारांनी सांगला की तो कॅन्सल केला कुडचिरेचो प्रोजेक्ट गार्बेज ट्रीटमेंट आसता आमदार उलयला म्हाजे कडेन. चल बरें. सांगा सर. मयेच्या आमदारान कुडचिरे कोयर प्रकल्पाविशीं दिल्लें आश्वासन गांवच्या लोकांक लेखी स्वरुपात दिवपाची मागणी गोवा फॉरवर्डान केल्या. तशेंच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सारकिल्ल्या बऱ्या प्रकल्पांक लोक विरोध करचे नात पूण कोयर प्रकल्प नाकाच अशेंय तांचें म्हणणें. तशेंच मुख्यमंत्र्यान 2027 मेरेन कुडचिऱ्यांत 2 बरे प्रकल्प हाडून दाखोवचे अशेंय गोवा फॉरवर्डाचो उत्तर गोंय सचीव संतोष कुमार सावंत उलयलो. ते फक्त पक्षाचे पदाधिकारी, सरपंच, उपसरपंच आणि आणखीन कोण पदाधिकारी बीजेपीचे त्यांचे डिसिजन झाले म्हणजे फायनल झाले हांव चार्ज करता. कारण आमदारान खरें म्हणचे जाल्यार गांवांत वचून सगळ्या लोकांक विश्वासान घेवन कितें आसा ते बोडणी करूनच फुडें कितें ते डिसिजन घेवपाक किंवा थंयसर प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें. म्हणजे 4, 5, 6 जण पक्ष आणि गांवचे 1-2 जाण जाले म्हणजे सगळो गांव जालो हो प्रश्न पडटा. म्हणून हांव आमदाराक सांगता की क्लियर ह्या प्रश्नाचेर क्लियरिटी सारकी येवपाक जाय. लेखी अजून पर्यंत दिवंक ना तेंच्यांनी. लेखी हाडून गांवकारांक दाखोवपाक जाय, गांवांत हाडून दाखोवपाक जाय. वोटींग मागूंक आमी वयतात न्हय गांवांत, लोकांच्या दारार आमी वयतात न्हय, तशें लोकां पर्यंत वचपाक जाय. आनी हे लेखी हाडिल्ले आसा आनी हांगासर वेस्ट मॅनेजमेंटाचें कांयच येवपाचें ना म्हणून दाखोवपाक जाय. कारण आनी एक डावट मारता म्हणून हांवें उल्लेख केल्लो, जेन्ना पळय सीएम सांगता, सीएम एक उत्तर काडिना भायर कुडचिऱ्या बद्दल ह्या प्रश्ना बद्दल एक उत्तर भायर काडूंक ना. असो जर इंटरनॅशनल एक स्टेडियम येता जाल्यार कित्याक नाका लागला पूण खंयसर उरता तो आमदारान नाल्यार किंवा सरकारान क्लियर करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अशोक नायकाच्या अध्यक्षतेखाला आशिल्ली सध्याची भंडारी समाजाची समिती ही बेकायदेशीर आशिल्ल्याचे मत जिल्लो उपनिबंधकान नोंदयल्लें आसा. आतिश मांद्रेकर आणि अनिश बकाल हाणें सध्याचे समिती विरोधात उपनिबंधका कडेन कागाळ केल्ली. अशोक नायकाच्या अध्यक्षतेखाला आशिल्ले सध्याचे समितीक 2018 ते 2021 मेरेन समितीचेर रावपाचो अधिकार आशिल्लो. उपरांत 2021 वेंचणूक जावपाक जाय आशिल्ली ती जाली ना. ताका लागून आदले समितीक भंडारी समाजाचे नेतृत्व करपाचो कसलोच अधिकार नाशिल्ल्याचे उपनिबंधकान म्हटलां. समितीची वेंचणूक बरे भशेन जावची हाचे खातीर प्रशासक नेमचो अशी सुचोवणी उपनिबंधकान केल्या. भंडारी समाज एक इलिगल कमिटी चलयता म्हणून एक व्हडलो वांटो समाजाचो तेजेर फायट दीत आसले. तातूंत कांय म्हयन्या पयलीं बाब एडवोकेट आतिश मांद्रेकर आनी अनिश बकल ह्या दोगांनी जे समाजान इलिगल कितें चल्लां तेजेर कंप्लेंट केले डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्राराक आनी ताजेर सुनावणी जाली. म्हाका दिसता 7-8 हियरिंगां जाली आनी दोगांय पार्ट्यांक इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी दिवन डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रारान एक ऑर्डर दिली आनी ती आयज आमकां आमच्या हातीन पडल्या. आनी ती ऑर्डर अशी म्हणटा की अशोक नायक आनी जी कमिटी आसा ती बेकायदेशीर आनी तिका कसलोच अधिकार ना रावपाक आफ्टर 2018 to 2021 तिचो टर्म आसलो. तेजे उपरांत ते इलेक्शन जावंक जाय आसलें, तें जालें ना. आयज गव्हर्मेंट स्टेट गव्हर्मेंटाचो तो डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्टर आसा ताणें म्हटलां की आमच्या समाजाचें फुडलें इलेक्शन बरे भशेन फेर इलेक्शन जावचें म्हणून एक गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करचो आनी त्या एडमिनिस्ट्रेटराच्या अंडर फुडलें इलेक्शन जावचें. आयज एक भंडारी समाजाचो जे आख्खो समाज जो एकठांय आसा तांचो आयज विजय जाल्लो आसा. हे 15 जाणांची कमिटी हेंच्यांनी आयज 3 वर्सां नियरली 3 years ते इलिगली कमिटी चलयत आसा. आयज तेंच्यांनी कितें केलां तितलें स्ट्रायक डावन केल्लें आसा, सेट असायड केल्लें आसा रजिस्टरान. आनी आयज एक आमकां समाजाक एक मोकळीकाय दिल्ली आसा की एक तुमकां एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करतलो गव्हर्मेंट आनी तेज्या अंडर तुमी सगळे जे 21
जे आमचे कॉन्स्टिट्यूशन आसा, आमच्या पुर्वजांनी केल्लें कॉन्स्टिट्यूशन आसा तेजे प्रमाणे, आनी जो इलेक्टरल रोल आसा आमचो 2018 जो केल्लो तो गव्हर्मेंटाक सबमीट जाल्लो आसा, तेजे प्रमाणे प्रत्येकाक वोटिंगाचो रायट आसतलो. आमी जस्टीस मागपाक गेल्ले एक सब रजिस्ट्राराच्या फुड्यान, आनी आयज ती न्याय आमच्या समाजाक मेळिल्लो आसा. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. बाकरे फूड्सतर्फे आयोजित दिवाळी निमित्त भव्य प्रदर्शन व विक्री, खास घरगुती फराळ, आकाशकंदील, पणत्या, इको फ्रेंडली आकर्षक कपडे, सजावटीसाठी लागणाऱ्या इतर अनेक वस्तू यांचे भव्य प्रदर्शन व विक्री दिनांक 25, 26, 27 ऑक्टोबर, शुक्रवार, शनिवार, रविवार. वेळ 10 ते संध्याकाळी 9. संपर्क 95 52 53 81 76. स्थळ खेडेकर हॉल, वसंत नगर, साखळी, गोवा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.